मोगाड बाबा भयणीनो, फ्रांसीस शावेर आमच्या बागीवंताक कातोल्क मिसावांचो पात्रोन म्हूण आमी पाचारतांव. आयज ह्याच बागीवंताची दोबाजीक परब मनयतना परबेक ओर्ताबरीत विशय घेतला. बरे खोबरेचे परगोटणार आमी. आयज नियाळ दोन भागांनी विणलोलो आसा. पयलो भाग परगोटणार कोण आनी दुसरो भाग बरी खबर म्हणल्यार कितें. आपल्याक पाठयला ताच्या नांवान संदेश दिवप म्हणल्यार परगोटणी करप. हाकाच परगोटणार वो संदेशकार अशें म्हणटात. आंज बोडवे, प्रवादी, आपोस्ल हे जावन आसात देखीवंत परगोटणार आनी जेजू जावन आसा सर्व उत्तम परगोटणार. परगोटणारांचें मिसांव देवाच्या कृपेबरीत आपोवण्याचेर आदारलोलें आसलें. तरी पूण तांकां आपलें मिसांव साकार करूंक ल्हानविकाय, देवाचेर पातयेवप, कोश्टां आडकोडी वेळार थीर रावप असले शेगूण गरजेचे जावन गेले. तांणी आपणाचेच ओस्तोंगी संदेश रचून हाडूंक ना, पूण देवाचो संदेश तांणी परगट केलो. फुटी घालतात असले न्हय, पूण सगल्यांक बागा घेवन वावुरतात तसले सांगाती ते जाले. संवसारांत आमकां खोटे परगोटणारूय मेळटात, जे आशा, आपलेपण आनी जुलूमशाय असल्या अवगुणांनी भरलोले दिसतात. आमच्या बावतिजमांतल्यान आमी देवाचे विचून काडलोले परगोटणार. जी परगोटणी फ्रांसीस शावेरान विस्वाशीपणी परगट केली, ती आयज आम्हा सोमेस्तांनी करूंक एक उलो. बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक मान दिवंक जेन्ना आमी वाट चलतांव, तेन्ना परगोटणार जावचो आवेस आमच्या जिविताच्या मिसावांत जिवाबरीत आनी ओर्ताबरीत करूंक वावरुया. देवाचें राज लागीं पावलां, हाकाच बरी खबर म्हणटात. शांतीन, समाधानान आनी जेजूच्या एकचारान भरलोली ही बरी खबर. जेजून सगळे बांदपास तुटोवन उडयले, पिडेस्तांक पेकोवणी दिली आनी आमकां मोगाचे आनी दोयाळायेचे कुटुंबाचे वांगडी तांणी केले. जेजूच जावन आसा बरी खबर. जेजूची दिशा, शिकवण, चाल, चिंतना आनी विस्मितां आनी ताचो सांगात हीच आमची बरी खबर. हे बरे खबरीक आमी लागीं आसा होय. सान फ्रांसीस शावेरान जेजूक लागीं घेतलो आनी आपणायलोल्या जेजूक संवसाराक दिवंक, खंयच्याय आव्हानाक फुडो करूंक तो आयतो जालो. इनास दे लोयोलान ताका मिसावांक धाडपाक पयलो विचून काडूंक ना जायत, पूण देवाचेच येवजणी वरवीं तो गोंयां, मालाका, जपान आदी देसांनी वचून बरे खबरेचो उर्बेवंत आनी देखीवंत परगोटणार जालो. आपणाचेर पातयेवन न्हय, पूण जेजूच्या बोडाचेर पातयेवन बारी हारपीट जावन तो वावुरलो. देवाचे बरे खबरेच्या वावरांत तो आपुणूच बरी खबर जावंक वावुरलो आनी परगोटणेच्या वावरांत एक बळवंत परगोटणार जालो. सान फ्रांसीस शावेराचें मिसांव
आनी ह्या मिसावा सोबें ताचें विस्वाशीपण आमकां सगल्यांक एक व्हड देख. ताचें जिवीत आपणावया. पवित्र सोबे खातीर ताची उर्बा आमकां प्रेरणा जावं. तर ह्याच भाग्यवंता भाशेन आमची बरे खोबरे सोबें आसलेली जबाबदारी वीरतायेन जियोंक ह्या पवित्र मिसांत कुरपा आनी बोड आमच्या गोंयच्या सायबाक विनंती करून देवा लागीं मागून घेवया.